गोंयांत 7 मेक वेंचणूक जाता। सगळ्या उमेदवारांच्या प्रचारान नेट धरला। भाजपाचे दक्षिण गोंय मतदारसंघाचे उमेदवार पल्लवी धेंपो हांची बायणा वास्को हांगा प्रचार सभा जाली। ह्या सभेक पल्लवी धेंपो, गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, थळावे आमदार संकल्प आमोणकर हजर आशिल्ले। बसकेक लोक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। बसके उपरांत आमी पल्लवी धेंपो हांचे कडेन उलोवप केले। तुम्ही युवा उमेदवार आणि गोंयच्या युवां खातीर तुमचो प्लॅन कितें आसा अशें विचारले तेन्ना स्किलिंग, शिक्षण, शेती, पर्यटन, बायला सशक्तीकरण आणि युवा केंद्रीत आपले धोरण आसतले अशें तांणी सांगले। गोंयांत जायत्यो रोजगारा विशीं संदी आसा आणि आपूण त्या विशीं काम करतली अशें तांणी तरणाट्यांच्या रोजगारा विशीं प्रस्नाक जाप दितना सांगले। दक्षिण गोंयचे खंयचे मुखेल मुद्दे तुम्ही संसदेत मांडटली ह्या प्रस्नाक जाप दितना सध्या सगळे प्राथमीक पावड्यार आसा अशें सांगले। आता पळोवया तांचो हो व्हिडिओ। खुबशे फावटी सांगले बीन यूथ असल्या कारणान तुम्ही लोकांकडे युथांकडे पावतात। युथां खातीर प्लॅन कशें कितें आसतले? म्हणजे की एरियाज म्हणटा ते स्किलिंग आसतले, म्हणजे एड्युकेशन, मागीर एग्रीकल्चर, ट्युरिजम आणि वुमन एम्पावरमेंट आणि ऑफकोर्स यूथ सेंट्रीक। सो गोवा तुम्ही कशें पळयता फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, खास करून युथांक जॉब्सां बद्दल उलयतना? एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसा। तुम्ही ताच्या खातीर काम करतले मॅडम? करतली आमी। आनी कितें इश्यूज मेजर आसा जे साऊथ गोवाक पर्टेनिंग करता अशे इश्यूज तुम्ही जे उखलपाक सोदतले इन सेंटर? आता सध्या प्रिलिमिनरी आसा, आमी मागीर सगळे आमी दितली। तुमचे कडेन अजून पर्यंत तशें काय हे जावंक ना अशें लोकांनी काय निवेदनां हाडूंक ना मॅडम? कितें लोकांचे अशें ह्या एरियाजान म्हणलें हांवें स्किलिंग म्हळ्यार एड्युकेशन, ट्युरिजम, एग्रीकल्चर, वुमन एम्पावरमेंट आणि यूथ सेंट्रीक। थँक्यू। तरणाट्यांच्यो जायत्यो रोजगार संधी आसात जाल्यार गोंयचो बेरोजगारी दर 10% आसा। ह्यो ज्यो रोजगार संधी आसात त्यो तरणाट्यां पर्यंत कित्याक पावना? गोंयचो तरणाटो ह्या संधीचो फायदो कित्याक घेवंक पावना, कित्याक घेना, हाका जापसालदार कोण? कोळसो प्रश्न, डबल ट्रॅकिंग सारखे दक्षिण गोंयाक आणि ह्या वाठारा संबंधित मुद्द्याचेर कांयच उलोवप ह्या सभेत आणि ह्या इंटरव्यू वेळार सुद्दां जावंक ना। ह्या मुद्द्यांचेर उलोवप कित्याक जायना हो प्रश्न ह्या वेळार उप्रासता। तशेंच मुद्द्या वयल्यान लक्ष दुसरे कडेन वळप चल्ला काय कितें अशें दिसून येता।